नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. मायनिंग फ्रंटाचे शिष्टमंडळ दिल्ली मेळ्याक खणमंत्री तोमराक गोय सरकाराकडच्यान खंय मागला सविस्तर प्रस्ताव. गोय विधानसभेत काँग्रेसीचे तेक्याक राहुल गांधीकूय मेळपाची तयारी. गोंयांत येवपी नुस्तें चेक करचे म्हणटा ती मुख्यमंत्र्याची घोषणा पोकी. खंयचे खंय कांय ना मडगांवां मार्केटात ना सीमेचेर. भायले ट्रकाक रान मेकळे. फॉर्म्युलिनाचे भयान साव्या नुस्त्याक तेजी. नुस्तें पावशेवचें न्ही म्हूण फक्त आयस घालूंक मेळटा. जेलात कसलेंच केमिकल उपकारना. स्पॉट टेस्ट पॉझिटिव्ह म्हणजेच केमिकलां आशिल्ली. नुस्तें अनसेफ. FDAचेर प्रश्नचिन्ह. नुस्त्यात मेळ्ळा फॉर्म्युलिन हेच काय तरी अच्छे दिन. सिद्धनाथ बुयावाचे गीत सोशल मिडियार व्हायरल. हजारांनी व्ह्यू आनी शेअर. सरकाराची म्युझिकल दर्जा. ऑस्पिसियो बिल्डिंगेची दुरुस्ती करूंक डायलिसीस विभागाक पर्यायी तात्पुरतो जागो सोदात. हायकोर्टान सांगले गोंय सरकाराक. सरकाराकडच्यान मागलो बिल्डिंगेचे दुरुस्तीचो ठोस प्लान आनी वेळापत्रक. सांग्यार नवे वाडीच्या लोकांचो उदका पुरवण खात्यार मोर्चा. उदकाचो प्रश्न तडीक लावंक मोडिले 64 कोटी उदकांत. सिनियर राणीच्या मतदारसंघात कपड्ड्या 4 दीस जाले नळाक ना थेंब. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे शिष्टमंडळ दिल्ली खणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमराक मेळ्ळे. सरकारान सविस्तर लेखी प्रस्ताव धाडचो म्हूण ताणें सांगला म्हूण पुती गांवकर सांगता. शिष्टमंडळा बरोबर खासदार मंत्री श्रीपाद नायक आनी खासदार विनय तेंडुलकर आशिल्लो. शिष्टमंडळान मायन्स जोड सचिवाकूय निवेदन दिला. गोंयचे विधानसभेत मायनिंगा खातीर प्रस्ताव आयल्यार ताका काँग्रेसीनूय तेंको दिवचो म्हूण हे शिष्टमंडळ काँग्रेसीचो अध्यक्ष राहुल गांधीकूय मेळून येतले. पयलीं हांवें रिप्रेजेंटेशन केलें तो आमकां आपणाक सगळो विशय खबर आसा आनी हेजेर आमकां स्टेट गव्हर्मेंटान पयलीं इनिशिएटीव घेवपाक. स्टेट गव्हर्मेंट जे डिसिजन घेतले ते डिसिजन आमचे कडेन येतकच आमी ते क्लियर करतले आनी आमकां गोंयचे बायनी सुरू केल्ले जाय. आमचे 2-3 राउंड डिस्कशन जाले आनी जो पर्यंत स्टेट गव्हर्मेंट काय डिसिजन घेना तो पर्यंत सेंट्रल काय करू शकता. म्हणून तुम्ही जे प्रयत्न करता ते मनोहर पर्रीकारा कडेन वचून प्रयत्न करात. ताका सांगात की तेंचे स्टेटीचे डिसिजन कितें ते फॉरवर्ड कर. सेंट्रल गव्हर्मेंट मदत कर. पूण बरो रिस्पॉन्स दिला. आता जी असेंब्ली 19 तारखेच्यान आसा थंय स्टेट गव्हर्मेंट म्हणजे असेंब्ली एक रेझोल्युशन घेतले की हो जो पळय एक्ट आसा गोवा डॉमिनेंट मायनिंग लीज कन्सेशन एबॉलिशन रेग्युलेशन एक्ट 1987 ते सेक्शन 2 आता ते अमेंड करून प्रॉस्पेक्टिव्ह करचे 1987 असो जो आमचो व्ह्यू आसा तो व्ह्यू ते रेझोल्युशनान चेक करप सेंट्रलाक धाडप असे एक आमचे प्रयत्न चालू आसा. ताजे म्हणणे जे तोमराचे म्हणणे आसा की स्टेट गव्हर्मेंट कितें आमकां फॉरवर्ड करतात ते फॉरवर्ड जातले अशें आमकां दिसता. जॉयंट सेक्रेटरी निरंजन सिंग आशिल्लो ताका मेळ्ळे. फिकीचो सेक्रेटरी जनरल आशिल्लो ताका मेळ्ळे आनी फिमीक ताका मेळ्ळे. सगळ्यांचो व्ह्यू तोच आशिल्लो की स्टेट गव्हर्मेंट शूड हॅव म्हणून सगळें जे परस्यू करा ते स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान परस्यू करा अशें तांचें आसा. ओके 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 ओके. आमचो आनी एक प्रयत्न आसा फाल्यां कदाचित राहुल गांधीची अपॉइंटमेंटाचो आमचो विशय आसा फाल्यां तर ते जालें जाल्यार राहुल गांधीकूय मेळटलें आनी आमी तांकां सांगतले की फाल्यां जर अमेंडमेंट इश्यू आसा तो जर येयलो जाल्यार काँग्रेसीन आमकां सपोर्ट करता. 25 जुलय मेरेन मायनिंगेचो इश्यू विधानसभेत घेतलो ना जाल्यार परत धरण्याक बसपाची शिटकावणी गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटान दिल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. गोंयांत येवपी नुस्तें चेक करचे मुख्यमंत्र्याची घोषणा. ठो फो. खंयचे खंय कांय ना. मंगळाराय मडगांवां होलसेल मार्केटात एकूय ट्रक तपासलो ना. गोंयच्या शिमेचेरूय FDA गाडयो ना. गोंयकाराक 3 पानां. कॅन्सरस फॉर्म्युलिनाक लागू चडशा गोंयकारांनी भायलें नुस्तें सोडिल्ल्यान साव्या नुस्त्याक दर. न्हंयचें रापण मानशीचे नुस्त्याक तेजी. फॉर्मेलिनाचो लेप मारिल्लें नुस्तें ताटात पावता म्हूण सामान्य गोंयकार काचाबूल. फॉर्मेलिनाचो प्रकार कळटाच गोंयच्या मंत्री आनी FDAच्या अधिकाऱ्यांनी बेगी वक्तव्यां जारी केली. मात गोंयकार सादूर.
कॅन्सर जावपी फॉर्मेलिनाचे नुस्तें नाका ते नाकाच म्हूण गोंयकारूय पेटला. नुस्त्या बगर जेवण कठीण म्हणपी गोंयकारान नुस्त्याच्या मार्केटा कडेन फाट केल्या. पळयात मडगांव नुस्त्याच्या मार्केटाची स्थिती. सद्याक आमी मडगांवसून हाडटाले, आतां हाडिना. आतां आमी बेतलांतले हाडून विकता. बांगडे ताल्ले हाडिना आतां. आमगे दिसा कांय गिराक जालें ना. नुस्तें हें कॅमिकल घायल म्हूण आनी लोक हिंचा आतां वयताय नुस्त्याक. येताय म्हळ्यार नुस्त्याक घेयना, गिराक जायना ना. कोतो न्हयताय हाडटाय म्हळ्यार थोडे म्हळ्यार होपना येतोय. तो देखून रावो पडटा. अशें आमगे रोखडी होपताले. 10,000 15,000 20,000 व्यापाराला बोडी जायना आमकां इपळ्या. हांगा लोक येवन येवन सांगता कॅमिकल घातला म्हणून. आमी कितें करपाचो व्यापार आतां? बेजार येवन गेलो आमकां. न्हंयच्या नुस्त्याका, बेतलांच्या नुस्त्याका भरपूर डिमांड आसा. 700 रुपयान गांथन वयता. कांय जाण आतां दर श्रावणाच्या मुडात गेल्यात, जाल्यार कांय जाण न्हंयच्या साया नुस्त्याक. गोंयच्या थळाव्या नुस्त्याक आनी ह्या धंद्यात आसतल्यांक अच्छे दिन. प्रेस आनी डिमांड वाडला. मसळ मात गिराक बरें अशें. नुस्तें आमगे न्हंयचें फ्रेश सारकें. लोक चड हिंगा फ्रेश मेळट म्हूण येताय. ना 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 कॅमिकल ना. आमी साम रातचे वयताय माताय हाडटाय तशें करून. हय जायत आसलो लोक, जायत आसलो. हय इंकून लोक गेलो. गिराकूय जायत आसलें कित्याक हिंग फ्रेश नुस्तें मेळट म्हूण. तें कॅमिकल नुस्तें लावन सगलो लोक हिंग येता कॅमिकल घाताय म्हूण. हांगे फ्रेश आहा तें वताय येतोय. आमगे गो झाड घाताय हितून न्हंयत घाताय. राती हाय टायडाचे घाताय, लो टायडाचे काटाय आनी मागीर आमी तें घेवन हिंगताय. लोक न्हंयत नुस्त्या सोदताय. हय न्हंयत नुस्त्या फास्ट वता. हय डिमांड वाडला न्ही. आतां हें नुस्तें ना न्ही. बोटी बिटी आतां 1 तारखेक स्टार्ट जातले. तेच्या पयलीं हें कितें आतां चड सोदता ती. लोक कितलेय म्हारग जाल्यार व्हरता न्हू नुस्तें. हांगा वचोन मातशें चड व्हरता नुस्तें. नुस्त्या बरें डिमांड आहा मातशें. गोंयकारांनी भिवचे न्ही म्हूण स्वता फॉर्मेलिन प्रकरणाचेर लक्ष घालता म्हूण सांगपी मुख्यमंत्र्याचो आदेश ह्या स्टेजी वेल्यान खंय पावलो आनी कोणे आयकलो देवाक खबर. Yesterday I was keeping quiet initially, but since fish is a staple food, finally I had to say that don't worry, I am monitoring myself. I think that was required because people stopped eating fish. How can Goans live without fish? मात शेनवारचे हे मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्य. शेनवार जालो, आयतार आनी सोमार गेलो. मंगळाराय गोंया भायल्यान येवपी नुस्त्याचे ट्रक FDAन तपासले ना. प्रुडंटान खबर काडली. मडगांव होलसेल मार्केट आनी शिमेवेल्यान भितर येवपी ट्रकांची तपासणी FDAन करूंक ना. फक्त रिटेल मार्केटांतल्यान कांय सॅम्पलां घेवन टेस्टी चल्ल्यात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सावयो डायस. नुस्तें पौशेवचें न्ही म्हूण फक्त झेल घालूंक मेळटा. त्या झेलांत आनी कसलेंच कॅमिकल उपकारना अशें स्पश्ट मत सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नॉलॉजीच्या विज्ञानिकांनी प्रुडंटा कडेन उक्तायलें. ताका लागून गोंय FDAन सध्या दिल्ल्या स्पश्टीकरणाचेरूय प्रस्न उप्रासला. स्पॉट टेस्ट पॉझिटिव्ह मेळ्ळी हाचोच अर्थ कॅमिकलां आशिल्ली, नुस्तें अनसेफ. फॉर्मेलिनाचे प्रकरण तापल्या उपरांत FDA संचालकान परमिसेबल लिमिटा वेल्यान सेफ लिमिट म्हूण सूर बदल्लो. गोंयकार अजून कन्फ्यूज. ताका लागून प्रुडंटान सरळ सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नॉलॉजीच्या विज्ञानिकांक गाठले. विज्ञानीक अशोक कुमार म्हणटा नुस्तें प्रिजर्व करूंक फक्त आयस वापरप. As per the FSSAI Act, no other chemical except ice is permitted for use in the fish, fresh fish. No chemical has to be added. It has to be preserved only by means of fish, ice. Natural fish, nothing should be added. No preservative should be added. Only ice is permitted. सायंटिस्ट सांगतात त्या प्रमाण FSSAIच्या नेमाप्रमाण आयस सोडून कसल्याच दुसऱ्या वस्तूचो प्रिझर्वेटर म्हूण उपेग करूंक जायना. मात घडये FDA मंत्री आनी संचालकांक नेमांचो पत्तोच ना. नुस्त्याच्या स्पॉट टेस्टीत कॅमिकल मेळ्ळे म्हूण ताचो रंग बदल्लो. फॉर्मेलिन आसूं वा हेर, मात नेमा प्रमाण आयस सोडून आनी कितेंच वापरप चुकीचें. ताका लागून नुस्तें FSSAIच्या नेमा प्रमाण सेफ म्हणून नज. The fresh fish has to be marketed only with ice. Yeah, it is a problem because then you are adding formalin. No, you put it through water, you put it through ice, it's one and the same. Okay. It can be frozen and marketed, it can be dried and marketed. Okay. I am telling about the fresh fish. Okay.
The fresh fish has to be marketed without any chemicals. Only permitted item added to be is ice. In the quantity 1:1. 1 kg fish means 1 kg ice to be used. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. अरे गोंयकारां नुस्त्यात मेळा फॉर्मेलिन, गोंयची जनता चिंतूकच पडल्या हेच काय तरी अच्छे दिन. सिद्धनाथ बुयांचे हे गीत सोशल मिडियाचेर व्हायरल. मंगळारा सांजे मेरेन ह्या व्हिडिओचे हजारावयर शेअर आनी सुमार 27-28 हजार व्ह्यू. सिद्धनाथ एक संगीतकार, ते भायर काँग्रेसीचो म्हणयारो. सरकाराचेर बाण मारपाचो एकूय चान्स सध्या ओपोजिशन सोडिना. अरे गोंयकारा नुस्त्यान मेवला फॉर्मेलिन, गोंयची जनता चिंतूक पडल्या हेच काय ते रे अच्छे दिन. अरे गोंयकारा मेवना आमकां नुस्तें क्लीन, गोंयची जनता चिंतूक पडल्या हेच काय ते रे अच्छे दिन. अरे FDA ऑफिसरान सांगले आसा फॉर्मेलिन, पूण गोंयकार मंत्री म्हणटा रिपोर्ट दिलो ताणें गडबडीन. अरे FDA ऑफिसरान सांगले आसा फॉर्मेलिन, पूण गोंयकार मंत्री म्हणटा रिपोर्ट दिलो ताणें गडबडीन. अरे गोंयकारा नुस्त्यान मेवला फॉर्मेलिन, गोंयची जनता चिंतूक पडल्या हेच काय ते रे अच्छे दिन. अरे गोंयकारा मेवना आमकां नुस्तें क्लीन, गोंयची जनता चिंतूक पडल्या हेच काय ते रे अच्छे दिन. परमिसिबल लिमिटान लिपला आतां फॉर्मेलिन, कॅन्सराचे नुस्तें आमकां बांगडो विसवण सार्दीन. परमिसिबल लिमिटान लिपला आतां फॉर्मेलिन, कॅन्सराचे नुस्तें आमकां बांगडो विसवण सार्दीन. अरे गोंयकारा नुस्त्यान मेवला फॉर्मेलिन, गोंयची जनता चिंतूक पडल्या हेच काय ते रे अच्छे दिन. अरे गोंयकारा मेवना आमकां नुस्तें क्लीन, गोंयची जनता चिंतूक पडल्या हेच काय ते रे अच्छे दिन. अरे मंत्रे मोजा खेळनाका गोंयकाराच्या जिवाशीन, नुस्त्याक लागून गोंयकार बेजार चोयले तुझे सेटिंग. अरे मंत्रे मोजा खेळनाका गोंयकाराच्या जिवाशीन, नुस्त्याक लागून गोंयकार बेजार चोयले तुझे सेटिंग. अरे गोंयकारा नुस्त्यान मेवला फॉर्मेलिन, गोंयची जनता चिंतूक पडल्या हेच काय ते रे अच्छे दिन. अरे गोंयकारा मेवना आमकां नुस्तें क्लीन, गोंयची जनता चिंतूक पडल्या हेच काय ते रे अच्छे दिन. गोंयची जनता चिंतूक पडल्या हेच काय ते रे अच्छे दिन. गोंयची जनता चिंतूक पडल्या हेच काय ते रे अच्छे दिन. विधानसभेत आक्रमक चढाई करपाची काँग्रेसीन तयारी केल्या. 4 म्हयने गोंय सरकारान मायनिंगाचो इशू कुसयलो. सुप्रीम कोर्टाचे तोंडय पळोवंक ना. घोशणा दिल्यो, फुडें कांयच ना. सरकाराची इत्साच दिसना म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार काँग्रेसीचे विधिमंडळ गट बसकेत उलयलो. फॉर्मेलिनाचे नुस्तें, ड्रग्स, CRZ नोटिफिकेशन, मायनिंगाचे इशू तापोवपाचे थारला. फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याचेर काँग्रेस रिटायर्ड जुईजा खाला चवकशी आयोग मागता. फक्त सरकाराचे वतनी घोशणाबाजी जातात, स्टेटमेंट जातात, आमी मायनिंग चालू करतले. पूण मायनिंग चालू करपा खातीर तुमी कितें पावल मारला, कशे पद्दतीन करतले? रिव्यू पेटिशन घालतले काय ऑर्डिनन्स हाडटले काय कितें हाडटले अजून सरकार क्लियर करना. अजून सुप्रीम कोर्टाचे अक्षरशः तोंड सुद्दां गोवा गव्हर्मेंटान पळयलें ना. 4 म्हयने गेले. केटामायन हो ड्रग्स तर कशे पद्दतीन खंय आदळ्ळो हें सगळ्यांक खबर आसा. हेका लागून कॉलिंग अटेन्शन आमचे राणी साहेबान हाडलेलें आसा. हे सगळे जे विशय आसात आनी हेचे भायर अनेक विशय आसतले, हे सगळे विशया विशयी ह्या टायमाक आमी तांकां जाब विचारतले. हे आमी 16 जे आमी आमदार आसात ते एक संघ आसात आनी प्रत्येक खंयच्याय आमदाराचो प्रश्न आसता तो क्वेश्चन विचारले उपरांत ताका भलती रिप्लाय दिवन तो डायवर्ट करपाचो प्रयत्न जायत आमी खपोवन घेवची नात. अख्खें गोंयभर डेव्हलपमेंटा विशयी अनेक फावटी मिटींग जातात, घोशणाबाजी जातात, सगळे जातात. पयशाची कमतरता ना म्हणटात पूण खंय प्रत्यक्षात डेव्हलपमेंट जायना. आज ग्रामीण भागांत तुमी वचून पळयत जाल्यार ते खड्डे पडलात ते पुरोवपाक जायनात. आतां खंय असेंब्ली आतां लागीं आहा म्हणून खंय तरी थोडे धांवपळ करप जाता. आयज रिप्लाय फक्त आमकां पयली दिसाची रिप्लाय पावल्या. ते पळयत जाल्यार रिप्लाय कशी दिल्ली आसा. एक जालें फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याचेर काँग्रेस रिटायर्ड जुईजा खाला चवकशी आयोग मागता. फॉर्मालिन घालतात ते येता, फॉर्मालिन घालता. आमी चॅलेंज करता, फॉर्मालिन घालतात, घालून येता. भायल्या नुस्त्याचेर, गोंयच्या नुस्त्याचेर घालना, भायल्या नुस्त्याचेर घालून येता. आनी हांवें ते कडेन विचारलां तुमी ह्या दिसांनी पयरूच हें केलां काय चॅक केलां काय म्हण.
ती म्हणटा ना 2 वर्सां जालीं चॅक केल्लें. आमी रिपोर्ट मागला ते कडेन 2 वर्सांचो रिपोर्ट दिवचो गोंयकारांक. पूण म्हाका दिसता अशें की हाजेर चवकशी म्हणजे अशी चवकशी जावची की एक रिटायर्ड जज बी अपॉयंट करून अशी न्यायालयान चवकशी जावंक जाय, कित्याक हो गंभीर प्रश्न हो. मिटिंगेक प्रदेश काँग्रेसीचो प्रभारी चेल्ला कुमारूय आशिल्लो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकर. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. Vikrant Management and Technology, NIOUS Board. Admissions open for 2018 to 2019. 7th, 8th, 9th fail can do 10th and 10th pass can appear for 12th standard. English speaking course affiliated from Vita. Hotel Management crash course. Cookery course for housewives and students. 100% satisfaction and placement guaranteed. Available limited seats. Book your seats today. Visit us at Vikrant Management and Technology, office number 101, Nismar Center, first floor, Atmaram Borkar Road, opposite Wisdom Book House, Panjim, Goa. Contact us. Many truths behind the history will make us marvel. Poppy, who has written the history of 3-fold umbrellas, have given us lot of wonders. To protect the color and the health of the skin, UVS coating, impermeable and water resistant WPWR cloth. To resist wind, windproof ribs. To resist rusting, Unichrome gold plating. Tube made with 100% high carbon steel. Poppy, the true history of 3-fold umbrellas. From the house of Shetty Group, Shyam Shetty brings to you its new avenue, Sanskriti Retreat. Situated in the beautiful village of Torshe in Petne Taluka, it offers stay options of 5 tents and 4 cottages with multi-cuisine restaurant and coffee shop. One has an option to relax in spa, swimming pool or have rainwater dance. A perfect place for get-togethers and bonfire. That's not all. Come explore the place with trekking, hiking, sightseeing, fishing, etc. at Sanskriti Retreat, NH17, Rajvelwado, Torshe, Patradevi, Petne. For bookings call 8605 855959 or 0832 220 4444. G-Wave on GBBN is an initiative of Government of Goa. G-Wave is a 10 GB network offering bandwidth on demand, FTTH leased lines with 24/7 online support. G-Wave have direct links to popular content like Google, YouTube, Netflix, Limelight, Facebook, etc. Attractive plans with special discount and OTC waiver also available. G-Wave serves numerous prestigious events, currently partnered with ISL FC Goa, Serendipity Art Festival and Cricket League matches at GCA grounds at Porvorim. After successful completion of FIFA Under-17 World Cup, IFFI International Film Festival of India, etc. We undertake quality internet services to the prestigious events in Goa including BRICS Summit and BRICS Games. United Telecoms create a content delivery platform with GBBN for content required in the field of e-governance, e-health, education and citizen services. It is a surveillance-capable network. E-health is already running in few hospitals. IP voice and video phone services to government offices are being successfully utilized on GBBN platform. G-Wave is having facility of customer care center in every taluka headquarter for the customer convenience. Also, subscribers can apply online to avail G-Wave services.